नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो 2027 गोंयांत येतलें आपाचें सरकार आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो दावो काँग्रेस दिता भाजपाक तेंको केजरीवालाचो आरोप मिंगेल रावचो करतालो आपलो फाटलाव गावड आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक बडयलो रामा काणकोणकारान पुलिशेक दिलो जबाब गोंयांत इबाडल्या कायदो आनी सुवेवस्था मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून हाडल्या म्हजें घर येवजण विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावाचो आरोप शिवोली शे वाठारांत एका रेस्टॉरंटांतल्या चिकन बिर्याणीत गिरायकाक सापडलो कॉक्रोच नितळसाण नाशिल्ल्यान गिरायकान आस्थापन आड म्हापसा पुलिशेंत केली कागाळ मुंगूल हल्लो प्रकरणातल्या 3 मुखेल दुबावीत दक्षिण गोंय पुलिशेक आयले शरण आता मेरेन 25 जाणांक अटक सांगता दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक तिकम सिंग वर्मा आणि दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात उपलब्ध करून दितलो आधुनिक सुविधा 100 वर अँब्युलन्सींची आसा गरज सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आता खबर विस्तारान मिंगेल रावचो हो आपलो फाटलाव करतालो तशेंच 8 जाणांनी गावड आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला पयर राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसा उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो हातूंत ताणें मिंगेल रावजो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें तशेंच आपल्याक मारतना तांणी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचें रामान पुलिशेक सांगलें रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी दोतोरां कडेन उलोवप केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजिताचें म्हणणें आयकात There is no discussion of discharge as expected. There is no question. We will doctors आणि committee एक केल्ले आसा ते सगळे discharge केन्ना दिवप मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता डॉक्टर योग्य ते निर्णय गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वांत ना रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हे सिद्ध जाला पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या आयज अमित शाह जी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता तेंची फाल्यां विजीट आसा आणि हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा जे टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन सो ह्या टायमाचेर आमकां हे दिसलें की आमी अमित शाह जी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आणि आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आणि रामा काणकोणकारांक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले सो ह्या कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेली आहा गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना आतां काल रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि त्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले ते आमकां पळोवपाक जाय आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आणि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही भाजप सरकाराच्या म्हजें घर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून म्हजी घर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला फक्त वेंचणुके खातीरूच ही येवजण हाडल्या घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसान केली The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटाय ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चलयात आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा
क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचें कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स. आनी हे गोंयान घडटा basically because of the nexus between the police, between the criminals and the politicians. I would like to make a very bold statement ki like a beehive, aaj BJP has become a gunda hive, where gundas and the local BJP politicians are housing and are housed together. Basically sogle ekmoka clings are they cling to each other. मिनिस्टर आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग वॉट इज इलिगली पॅक्ड एज मजे घर स्कीम. वी आर नॉट अगेन्स्ट द लिगलायझिंग बट इट विल नॉट स्टँड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. शिवोले शेळ वाठारात एका फॅमिली रेस्टॉरंटातल्या चिकन बिर्याणीत गिरायकाक कॉक्रोच सापडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिवचल वाठारांतलो साईनाथ चव्हाण आपले फॅमिली सयत बिर्याणी खातना ताका कॉक्रोच सापडलो. उपरांत ताणें ह्या रेस्टॉरंटाच्या किचनाची तपासणी केली. किचनात नितळसाण नाशिल्ल्यान साईनाथ हाणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केली. अन्न सुरक्षेचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान ह्या रेस्टॉरंटाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी साईनाथ चव्हाण हाणें केल्या. समीत देवळान गेलेली. थंयसून येताना म्हटलें भूक लागली, तो आमी खावपाक हे जायका फॅमिली रेस्टॉरंट आहा थंय येयली. ऑर्डर दिली 2 बिर्याणी आनी लॉलीपॉप. सो हांवें ऑलमोस्ट अर्दो खाल्लो. मागीर लास्टाक म्हाका एक कॉक्रोच मेळ्ळो. तुमकां फोटो शेअर करता, म्हज्यार प्रूफ आहा. आनी मागीर एक म्हाज्या फ्रेंडाक दाखयलो हांवें. तो अशें हांव म्हणपाक लागलो पयलो खरोच कॉक्रोच. मागीर ओनराक आपयलो. तो म्हणपाक लागलो ओनर का ऑफिस वहाँ पे किधर है. हांवें म्हणलें सोडून दी, आपका लायसन किधर है. लाइसेंस नहीं, ओनर के पास रहेगा. ठीक है, ओनर का नंबर भेज. ओके. तो मगर ना नंबर का, ओनर का नंबर पता नहीं मेरे को. तो बोले कहाँ रहता है. तो ऑफिस है. चल मेरी गाड़ी में जाते देखते ऑफिस. नहीं ऑफिस मेरे को पता नहीं. म्हणजे आम्ही कितें करपाचें. अच्छा, कितल्यांक घडलें हें आतां. ऑलमोस्ट 11:25 जातली. 11:25 म्हणजे 11 सारको येयला. ऑर्डरीक म्हाका 10 मिनटां गेली. तो एक 25 म्हटल्यार येयला. तुमी जेवपाक बोललेली की फॅमिली बोललेली. हय 3 जाणां बोललेले, फूल फॅमिली. ओके. आमी ते आतां ऑर्डर दिल्या. तो आतां भुरगो आहा पळय कोण आतां तो ओनराचो ऑर्डर आसलो तो सांगता की हेचो आतां ओनर आहा पळय तो कोण काय लायव्ह येना. तो खूब उलोवन दाखयता फोनार. ओनर. हय कोण तो आहा तो. ओके. तो कितें म्हणटा. आपूण तुमचें बरोवन दिता आनी कितें सांगता हय एटलीस्ट तो म्हणटा आपूण हेजो ओनर न्हू. आपलो तो हेजो ओनर आहा तो आपूण तेजो फ्रेंड. सो ताका कितें म्हटलें इवन तूं फ्रेंड न्हू, सो तूं इनवॉल्व जावं नाकाय. कित्याक ओनर आनी कितें आमी पळयता. तूं फ्रेंड मदीं बेश्टो कित्याक पळय. तूं म्हणलें सेपरेट जा ना. तो मागीर मदीं सांगपाक लागलो कितें कितें. आनी म्हणलें आसूं तूं म्हटलें हांगा यो. ते स्टार्टींग कितें म्हटलें हांव तुज्या घरा कडेन तूं खंय तें सांग. तिणें एड्रेस सांगलो. पूण हांवें मागीर चिंतलें हांव ते कडेन कित्याक वचो. हांवें काय मिस्टेक करूंक ना. हांवें पयलो जल्लो म्हणून. हांवें स्वता पयलो जल्लो म्हणून तांकां सांगलें सांग म्हणून. हांवें डायरेक्ट ताका पयलीं विचारलें की तुमचे कडेन लायसन आतां घेवन यो. तो म्हणपाक लायसन म्हणपाक आपल्या कडेन ना. लायसन ना तेंचे कडेन. तो ना म्हणटा. तो रियलिटी ना काय म्हाका खबर ना. ताका विचारता म्हणटा लायसन ना. तेंच्यांनी करून दवरला पळयात हांगासर. हे सगळे तेंच्यांनी खातं करून दवरला न्यू घालपाक. नी आता नई चटनी. चलाने के बाद न्यू बना के रखेंगे ना. पर इसको बास कैसे आता है. कैसे बात खराब होगा तभी मैडम फेंकेंगे, तभी हम उसको धो के फिर रखेंगे. मुझे तो गंदा बास. मुझे बोलो कॉकरोच कैसे आया उसमें. गंदा बास तो आता कॉकरोच नहीं है मेरे भाई. कॉकरोच नहीं है. धान का कौन कीड़ा था है. वो.
हाँ वो धान में से कीड़ा आता ना उड़ता वही है। हाँ, वो कैसे आया खाने में? कीड़ा कैसे आया खाने में? अब पका के दिया ना उनको? मॅडम किती आले कॉक्रोच मेवला अभी तर? कितें सांगले की आपूण म्हणपालो आपूण हांगा शॉप बंद करपाक आसलो सो लास्ट जे 2 प्लेट उरलेले पळय ते आपूण तुमकां काडून दिलो बिर्याणी असले ते दिले बिर्याणी. ओके. सो समज जर तुजे लास्ट 2 प्लेटीन समज जर बिर्याणी लिपोवन मेळटा जाल्यार म्हणजे तुवें जे शिजयला पळय ते सगळें तुवें दीसभर लोकांक खावयला त्या लोकांची कितें जालें आतां फूड पॉयझनिंग तेका तो रिस्पॉन्सिबल आसा कोण सांबाळटा तेजे फॅमिलीक. मुंगोल हल्लो प्रकरणातल्या 3 मुखेल दुबावित दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षका सामकार शुक्रारा शरण आयले. अमोघ नायक, वेली डिकॉस्टा आणि प्रकाश कारभार अशी ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसा. मुंगोल हल्लो प्रकरणात हे तिगूय दुबावित फरार आशिल्ले खंय. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणातले मुखेल दुबावित शरण आयिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले. हल्ल्या खातीर वापरिल्लो कोयतो, तलवार आनी पिस्तूल जप्त केल्या तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्यात अशी माहिती टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक FIR रजिस्टर की थी. उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम उनको भेजेंगे. सर इनका नाम क्या? कौन कौन अभी अरेस्ट हुए? वैली, अमोघ और प्रकाश. 12 ऑगस्टाक एक गँगान म्हणजे एक 20 ते 25 जाणांच्या गँगान 3 जाण भुरग्यांचेर एक डेडली अटॅक केलो. ताका गोळीबारी जाल्लो. ताजे नंतर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आणि जवळ जवळ आतां पर्यंत 24 ते 25 जाणांक ह्या हातूंत भितर अरेस्ट केले. तातूंत भितर कांय हार्डकोर क्रिमिनल आशिल्ले आनी हातूंत भितर जे 3 जाण मेन एक्यूज आशिल्ले ते म्हणजे वेली डिकॉस्टा, अमोघ नायक आणि प्रकाश कारभार हे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. फाटले 1.5 म्हयने सुमार एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले. ते आज तांच्या लॉयरां बरोबर येवन हांगा सावथ गोवा SP मुखार सरेंडर जाल्ले आसात. सद्याक पुलिसांनी तांकां तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. DYSP आणि SP टिकम सिंग वर्मा हे दोगी जाण हांचे कडेन तिगांय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आतां पुलीस मुखार तांकां अरेस्ट करतले कारण ते ऑलरेडी हांगा आयिल्ले आसात. हाजे पयलीं अमोघ नायकाची एंटिसिपेटरी बेल जी फायल केल्ली ती रिजेक्ट जाल्ली. वेली डिकॉस्टानी बी तेजे नंतर एंटिसिपेटरी बेल केल्ली ती फाल्यां येवपा आशिल्ली. तांचे एडवोकेटाचे म्हायती प्रमाणे ते घरा कडेनच आसताले. आमचे क्लायंट म्हणटा घरा कडेन आसताले. फक्त कित्याक जाय काय म्हणून आमी तांकां हांगा घेवन आयल्या अशें तांचे एडवोकेट स्पेन्सर विएगस हांणी सांगिल्लें आसा. ते म्हणटा की आमी सरेंडर जालना आमी इन्व्हेस्टिगेशनाक जाय म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसात. आनी जी एंटिसिपेटरी बेल आसा जर तांकां आतां पुलीस कितें स्टेप घेता ताजे नंतर आमी ताजेर डिसायड करतले अशें स्पेन्सर विएगस हांणी सांगलां. पूण सद्याक जी न्यूज येता ते म्हणजे हे 3 जे कुख्यात आरोपी आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे गुन्ह्या खाला हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ली आसा. मागीर ती NDPS आसतली, मारहाण आसतली जावं सुपारीक घेवपाची खंडणी वसुली अशे वेगवेगळे खातीर हांकां पयलीं अरेस्ट जाल्ले आसा. हांचो आस्पाव ते हातूंत आशिल्लो आनी आतां हे 3 जाण ह्या मंगोल केसीक भितर सावथ गोवा पुलीस SP कडेन सरेंडर जाल्ले आसा. म्हणटा तुजे खातीर मडगांवचें नांव गौरव रूम मलकानी. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशें मंत्री राणेन सांगलें. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे भलायकी सेवा घेवपा खातीर GMC दिवचें पडटा. देखून दक्षिण गोंयच्या लोकांचे त्रास उणे करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतूय बरे आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय ते गोष्टी येता. हांव म्हणना की कमी ना, कांय गोष्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार नायकरा कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसीसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोष्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केला की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळ्या तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. ॲम्ब्युलन्स कमी आसात म्हूण फाटल्या अधिवेशनात आपणे प्रश्न मांडिल्लो. तेन्ना आतां आनीक 100 ॲम्ब्युलन्सीची गरज आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो ॲम्ब्युलन्सी घेतलो म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशी घेता, लोक घेता.
ॲम्ब्युलन्सीची गरज आहे म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली ॲट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 ॲम्ब्युलन्सीस आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, somewhere some mission, but the load is tremendous on one road. Load is tremendous, but it's doing a very good job. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे भगवती रवळनाथाच्या दसऱ्याक सुरवात जाल्या. श्री देव रवळनाथ आणि श्री भूतनाथाची सजयल्ली तरंगां शुक्रारा कोटकाराच्या मांगरात पावली. शुक्रारा दीसभर कोटकार वाड्यार ती लोकांक दर्शन दितली. उपरांत मध्यान राती भगवतीच्या देवळांत वचून कौल दितली. पेडणेचो फामाद पुनव उत्सव मात 7 तारखेर मनयतले. मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान भाजपाचेर फोग काढलो. भाजपाक गोंयाक ड्रग्साचे हब करपाक सोदता. हांगासर मुद्दो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजनाचो ना, जाल्यार मुद्दो आसा तो गोंयच्या तरणाटे पिळगेक तांचे संस्कृताये पासून पयस करून तांकां नाका जाल्ले छंद लावपाचो. ह्या भाजपा सरकाराक पर्यटन वाडी खातीर आनी कसल्योच संकल्पना सुचनात काय म्हणून युरी विचारता. आयकात तशें म्हणणे. It is shocking on the news that the Goa government is planning to have yet another mega musical festival, or I could say drug festival. And Goa Tourism Development Corporation has floated an expression of interest, basically stating that there would be no burden on the state. The biggest burden that these type of drug festivals create on the state of Goa is the bad reputation brought to the state of Goa. Today, the state of Goa is the drug capital in the country. Drugs being sold in practically every villages, every beach, everywhere you can find drugs. Today, I fail to understand why the BJP is bent or is hell-bent to make Goa the drug capital of the country. In the past, there were several deaths that showed that there was clear use of drugs at the venues for these festivals. And is this our culture? Is this the culture of the state of Goa? I fail to understand that these festivals basically make the youth futureless, cultureless, and valueless. Is this what we are teaching our future generation? Today, I condemn this particular festival. Instead of these, we could have festivals promoting our culture. Several musicians, several people, theatre जे पडे हाय तेंगेले सारखे पैसे ह्या सरकाराक दम ना दिवपाक. पूण हे ड्रग फेस्टिवल हाडून हेजे पयले जे पडे सगळे म्युझिक फेस्टिवल जाले, जे EDM जाले, it is only a money making racket. Drugs are consumed in thousands of crores of rupees here at these venues. It is proved. Today, the government does not have the mechanism to basically control the drug menace in the state. Such festivals, the police department has failed, or I should say today, that this government is hell-bent to get the drug mafia in the state of Goa that is operating, fully giving them all what they need. Is the people that come here from other places all around the world, and drug is being heavily consumed. This is not just a normal music festival. This is a drug festival that happens, and we condemn this, and we will oppose this decision by the state government.
भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा. तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें दुर्गादास सांगता. वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर हे कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज local party and we will see that we contest elections and it won't help BJP फायदो तसो आमी करजना. We will see that BJP is defeated. Let me make it categorical and wherever we can win. Precision hitting म्हणतात ताका. Precision hitting करून जय आमी डिफीट करू शकता BJP. Opposition डिस्टर्ब करनासतना there we will take a lead and we will see that BJP is defeated and we win those ZP seats. But alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? alliance नसतले काय एक्सपेंड करतले? ना प्रत्येक पार्टी अलायन्साचे खबर होते इलेक्शन टायमार न्ही. सी वी आर अ प्रीपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस. माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की 2022च्यान आज पर्यंत आमी वी आर अ प्रीपोल अलाय टिल द नेक्स्ट इलेक्शन्स. बट नो वन कॅन स्टॉप अस फ्रॉम expanding our party. Each party has to have its own base and its own cadre and own people so that it helps each other during the next elections. आपण अजूनही भाजपातच आसा आणि आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री उदरगत येवजणे अंतर्गत वेगवेगळी कामां सुरू आसात अशें कुंकळचो आदलो आमदार क्लाफासिओ डायस हांणी सांगलें. आप पक्षात प्रवेश करता म्हणून पातळिल्ल्या वावडेचेर आदलो आमदार उलयलो. तशेंच सध्याचे आमदार फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दितात मात प्रत्यक्षांत कांयच उदरगतीची कामां करिनात अशी टिकाय आदलो आमदार क्लाफासिओ डायस हांणी केली. सांगतना जायत वेस्टे कामां जाता हांव सद्या BJP आसा. BJP म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे CMाक जायत हेल्प करता डेव्हलपमेंटाक आनी आमगे पंचायती आमगे 2 पंचायत आमगे जाले एक पारोडा आनी बाळ्ळी. 3 पंचायती आमको आसा एक आंबावली. सो आमी काम करता येते ग्रासरूट लेवल आमी ग्रासरूट लेवल सकाळ साकून आमी ओर येयलो मनीस. सो आमकां खबर आसा लोकांचे डिफिकल्ट लोकां प्रॉब्लेम आमदार जाता तें चोयना. काय व्हडले उलयता तोरला खबर रियलिटी कांय ना. लोकां तो केअर करना. लोकां घराक गेल्यार गेट ओपन करना. असो MLA तसो आमकां आमकां लोकां 24/7 मेळटा तसो आमकां मनीस जाय. आमकां लोक आतां रियलायज जाताय आम कितें थोडे वत BJP म्हूण आमकां ते वत लोकांनी आमकां वोट मारना. पूण लोक आतां रियलायज जाताय आमी चलो जाल्यार आमचें काम जाता तेन्ना जायती डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक रियलायज जाता. सो लोकांचे पल्स घेवन हांव करतलो. आम आदमी ऑलरेडी आमगे साबळे हेनरिकेस म्हणटा हो लिडर पयलीं सरपंच 2 फावटी चांदा तो जॉइन जाला आम आदमी आनी तो बरें काम करता थिंगा. सो तो या कितें जाता मुखार. सो आमी सद्या आमी स्टील इन BJP आनी BJP तरी हांव हें करतलो. सो पार्टी कितें सांगता ते प्रमाणे हांव करतलो. सो आमगे तशें कांय ना खंय वचपाचो मूग तशें कांय ना. ते बेस्ट कोण पेपराचेर कितें घाताय तें म्हाका पूण तें म्हाका येना फरक ना. मडगांवच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर केशी नोंद जाल्यात. जाल्यार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगांव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयतात. मडगांव आनी फातोडे वाठारांत कोयराचे कांय ब्लॅक स्पॉट्स सोदल्यात. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान CCTV कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगांव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगलें. आमी मोहीम सुरू केल्ली की आमी अशें नोटीस आमचे आयले की ब्लॅक स्पॉटाचेर अकस्मात रातची खुबशे डंपिंग जावपाक लागले. सो ते आमी स्टडी करपा खातीर आमी एक टीम केली म्युन्सिपालिटीची विथ ऑल द म्युन्सिपल इंजिनियर्स, सॅनिटरी सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझर आनी आमचे सुपरवायझर अशी एक आमी टीम फॉर्म करून आमी रातची नायट ड्युटीज केल्यो ब्लॅक स्पॉटाचेर. मागीर खूब वेस्ट खंयच्यान येता हें आयडेंटिफाय करपाक. आनी ओवर अ पिरियड आमची एक लास्ट 1.5 वर्सां भितर आमी अरावंड 200 केसीस सुमार बूक केल्यो. आनी 200 केसीस बूक करून अरावंड 4 लाख रुपया सुमार आमी फायनी मार्फत रिकवर केले. पूण तातूंत भितर आमच्या एक गोश्ट लक्षांत आयली की आमी ऑफिसान ड्युटी करून सुद्दां रातचे परत नायट ड्युटी करप रातच्यो 12-1 पर्यंत केली. पूण काही लोकांचे ज्यो मनस्थिती अशी आसा की ते सकाळचे 12-1, 2, 3 सकाळचे 4-5 अशें सुद्दां डंपिंग चालू जालें उरले. तरी आमी 12-1 पर्यंत सुद्दां करून सकाळ फुडें परत आमी त्या स्पॉटार पळयल्यार परत खंय तरी तो कचरो आमकां थंय मेळ्ळो. सो त्या उद्देशान आतां आमी एक CCTV कॅमेरा घालपाचें डिसायड केला. एक ट्रायल बेसिसाचेर पळोवपाक
मडगांव एक थोडे स्पॉट आयडेंटिफाय केला आणि फातोर्डा जे सारखे क्रिटिकली स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय केला. सो ते म्युनिसिपल फंडांतल्यान आमी 10 CCTV कॅमेरा घालपाचें काम ऑलरेडी आमचें चालू आसा. अनमोड राष्ट्रीय महामार्गाक कोसळिल्ल्या वाठारात ट्रक आणि मारुती व्हॅनामदी अपघात जालो. बिरस्तारा उसरा राती हो अपघात जाल्ल्याचे कळटा. ह्या अपघातात ट्रक देगणात कोसळिल्ल्यान ट्रक चालक जखमी जालो. तशेंच ह्या अपघातात मारुती व्हॅनाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. ट्रक चालकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. कुळ्या पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. ट्रक महबूब है. कौन सा गाड़ी? सोलर 16 टायर का गोवा में आ रहा था लोड लेके. और किसको लगा गाड़ी? ओमनी गाड़ी. ओमनी गाड़ी को डैमेज हुआ ओमनी और आप नीचे गिर गया. नाम क्या आपका? आनंद राठौर. तू अकेला ही था गाड़ी में? गाड़ी किधर की? हॉस्पिटल का. आम्ही अनमोड हांगा आसा ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळो त्याच्यानी एक मातशी एक 10-20 मिटराचेर आसा जे जाग्यार हांगा अवजड जे वाहन येता 16 टायरांची गाडी येताली आनी म्हाल घेवन येताली. ती गोंयान म्हाल हाडटा थंयच्यान हॉस्पिटलच्यान खंयच्यान तो कारवारच्यान म्हाल हाडटा ती 16 टायराची गाडी ती लोड घेवन गोंयां येताली आनी ओमनी बेळगांवच्यान ती गोंयान येवपाक मुखार वयताली. जे ट्रकान फाटल्याच्यान तिका धपको मारलो ओमनीक आनी तिका ओडयली ओमनी सकयल हांगा उडयली. तितून भितर फॅमिली आसलेली. ओमनीचो चक्काचूर जाल्लो आसा लोवंडले आनी गाडी जवळ जवळ 30-40 फूट सकयल जवळ 40 फूट सकयल गाडी पडलेली आसा. जवळ जवळ जे वाहन आसा ट्रक 16 टायरांचो ती सकयल पडलेली आसा. तितून भितर जो ड्रायव्हर आसलेलो तेका पांयां मार जाल्ले आसा. त्या एकटे ड्रायव्हराक हांगा हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा आनी त्या ड्रायव्हरान सांगलें की गाडयेचो ब्रेक फेल जालो म्हणून आपुल्याक काय चान ना जालो. फुडल्यान ती ओमनी गाडयेक धपको दिला आनी ती गाडी वचून सकयल पडली. आनी जेन्ना आतां पयलो जेन्ना ही घटना कुळे पुलिसांक कळ्ळी की हांगा एक्सिडेंट जाला म्हणून PSI हांगा जल्मी हो हांगा आनी येवन तेंच्यांनी पंचनामो केल्लो आसा. जो जखमी जाल्ले ताका उपचारा खातीर PM हॉस्पिटलांत धाडलेले आसा. हे ओमनी गाडयेन आसलेली फॅमिली आसलेली तांकां कोणाकूच कांयच जावना घरकान्यां सुद्दां ना अशी तेंची सांगलेली आसा. राष्ट्रीय महामार्ग हो अवजड वाहनां खातीर बंद आसलेलो अशे तरेन जाता म्हणून पयलें आतां खरेंच राष्ट्रीय महामार्ग मुखार चालू अवजड वाहनां खातीर मुखार चालू दवरपाचो काय कितें हो प्रश्नाची निर्माण जातलो. गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. त्यांनी अंबुलेडी नांगात सप्ताह दिप्ती तुमची रस येता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून